एक सुपर कॉम्बो टेस्टी जेवण हें कशें करचें म्हूण पळोवया. नमस्कार, हांव अनुपमा भट शेड्डसा कुकिंग चॅनला पुरा जनांक स्वागत. आज आमी सन्नापोळ कशें करचें म्हूण पळोवया. सन्नापोळ कसं जाल्यार पुरा जनांक ಗೊತ್ತशिल्लें न्हू वय जाल्यार हें चिके डिफरंट मिगेल मांगेल रेसिपी हाका पळय तोरी दाळी चण्या दाळी कसले घालना बरी सुरय तांदूळ 2 कप सुरय तांदूळ हांव हांगा तिंबत घाला ताका 1 कप सोय बेडगी मिरसांग आनी तिखसाणें जावका जाल्यार रामनाड मिरसांग बिंबूल घालचे आमी आसल्यार बिंबूलय चड घालचे बिंबूल नातील सिजना मात्र आमी चिंचाम घालचे बिंबूल घाल्यार मोवाळ जाता सन्नापोळ ना जाल्यार चिंचाम घाला मीठ घालून सपूर लांबशी कोर न्हू पळय अशें सुकें पीठ वांटून दवरचें आनी काणते फ्रिज्जा दवरचें वाटले कुडले मागीर तांदूळ जावका जाल्यार तितलें पीठ काडून ताका विंगविंगड आयटम घालून दिसा विंगविंगड नमने सन्नापोळ करचें 1-2-3 दिवस करचें ताका पळय फस्ट आज हांव म्हाका मुल्लंगेनी पियाव घालून करता आसा तुमकां नाका जाल्यार पियाव स्कीप करूं हांव फस्ट एक चिके व्हड एक पियाव सपूरशें पियाव मस्त घालून एकू घालका मुल्लंगी सन्नापोळ करतना आनी ताका मुल्लंगी गिजवून ताका घालची मुल्लंगी गिजवून म्हळ्यार ग्रेट करून मुल्लंगी घालची मुल्लंगी चड घालका पियाव उणें घालका हांव सांगिल्लें तुमकां आतां पियाव घाल न्ही जाल्यार कांय ना भारी लायक जाता पळय अशी जावका पीठ मस्त पातळ न्ही मस्त दाट न्ही त्या मुल्लंगेनी पियाव घालून जातना अशी राबोवका हें पीठ आतां मुल्लंगेनी पियाव म्हूण न्ही कसलेय घालून कोरयेत बरी पियाव मात घालून कोरयेत ना पियाव आनी कसले घालून जाल्यार किरला निळी घालून कोरयेत मागीर मेथये पालांनी पियाव घालून करयेत कॅबेज घालून करयेत कसं जावका तें घालून मिक्स करून आमी सन्नापोळ कोरयेत सालाच कोरयेत आतां पळय हे पिठा कन्सिस्टन्सी पळयली न्हू तुमी उन कायल तापोवन ताका थोडी ताल्ला पयशे घालून चिके पातळशी काडचें आमगे ते दाटू सन्नापोळ काडचें न्हय ते देखून तें पीठ चिक्के पातळ करचें आनी पळय उंगती उदार घाल न्हू त्या सम घालता सन्नापोळा घाल पळय चरचेरी भाजून घेतलो सन्नापोळो आतां आमकां कालवणें जावका न्हय कालवणें दाळी तोय तूं भारी लायक कॉम्बिनेशन जाल्यार केन्नाय दाळी तोय कितले खावचें आज पळय हेची ताक्का कडी हांव तुमकां सांगून दिता आज एक कोंबो डिश हांगा सांगता आसा हे हांव 1 ग्लास व्हड ग्लासान 1 ग्लास ताक काडला ताका पळय हेची आतां चण्या पीठ एक 1.5 चमचे चण्या पीठ आमी कितले ताक काडला पळय ताका होंदून आमी चण्या पीठ घालका मस्त चण्या पीठ घाल्या चण्या पिठाचे एक हरवटरांशी येता प्लस मस्त दाट जाता आमकां मस्त दाट न्हय हद जावका न्हय हांव हांगा एक 1.5 चमचे चण्या पीठ घाला आमी एक 5 जनाक पुरी हे कडी आतां हांव पातळ करता हें आतां तें गूळ जायना तशी तें चण्या पीठ इतलें उदकांत हिरोवन हे ताका भितर घालचें ताक मस्त आमशें आमी गेल्यार हद आसता आतां ताका उदक घालचें आमकां कितलें जावका तितलें उदक घालचें आतां पळय हांव एक 5 जनां करता आस म्हणलें त्या देखून हांवें हें आयदनां भितर बरी करता कितलो पुरो चण्या पीठ चड घाल्यार तें दाट जाता लायक जायना हद आसा चिक्की पातळ जाल्यार व्हड न्हय चड दाट करूं नजा आतां गूळ जायना तशी त्या चण्या पिठांनी घालून लायक करून मिक्स केलें आतां न्ही नॅक्स्ट हाका घालचें तिखसाणीक जावका जाल्यार तर्ण मिरसांग ही लायक तिखी आसा तर्ण मिरसांग आनी पळय हेची थोडी हळदी पिठी आतां हांव गॅसार दवर न्ही आतां गॅसार दवरका मात्र आतां हळदी पिठी तर्ण मिरसांग पुरो घालून आतां हांवें गॅसार दवरता आतां मीठ ताका जावका जाल्यार तितलें मीठ आनी उज्जो व्हड करून दवरना जाय त्या म्हळ्यार हे खतखत येवच्या नजा फुग्गू मात्र येवका आमी कडी करतना केन्नाय हांव सांगता न्हय कडी करतना फुग्गू मात्र येवका जस्ट पळय इतलें फुग्ग येयलो वय म्हूण जाल्यार आमगेलें हें कडी रेडी जालें ताका कडेन आनी पण्ण मात घालला जाल्यार तेची मस्त खतखत येयल्यार हे बेतून पातळ उद्दा अशी जाता तशी जावच्या नजा चिक्की दाटशी रब्बुका न्हय त्या देखून ऑफ करचें हांगा आतां फुग्ग येयलो कुडले आनी हाका पळय जावका जाल्यार तितलो कोथंबरी पालो मस्ट हाका भारी लायक जाता घाल्यार आतां कोथंबरी पालोय घालो आनी एक फण्ण मात्र घालू आसचें हांगा फण्णां पळय हेची 2-3 नमने ऑप्शन आसा हाका लसूण जाय जाल्यार लसूण घाल येता लसूण करबेवू सासम जिरे हिंगा पिठी अशी करून एक फण्ण घाल येता थोडे जण सासम एवॉयड करून जिरे हिंगू करबेवू सासम मात घालताचे आमगे ते खंयचे दिवस लसूण खावेत पळय ते दिसा हांव एक मस्त न्हय लसूण म्हूण राश न्हय 1 वा 2 लसणे बाय धाडान करबेवू सासम जिरे हिंगू एक सुकी मिरसांग आनी 1 लसणे बाय चेंचून घालून एक लायक फण्ण दिल्यार आमगेलें हुनी ताक्का कडी हांगा रेडी जाली ಈ ತಕ್ಕ ಕಡಿಚೆ ಸನ್ನಪೊಳೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಜತ್ತ ಮಾತು ನೈ ಈ ತಕ್ಕ ಕಡಿ ಹೆಲ್ತಾಕೈ ಚಾಂಗ ताक भारी चांग गोतस तुम पुरा जना काही तुम पूरा जन ट्राय कोण पळयाची कश जाला म्हूण सांगून कमेंट सेक्शनाक घालायची सगळ्यांक धन्यवाद.